माझी दिल्ली विजीट जाली. माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित जी शाह हांच्या बरोबर मिटींग जाली. स्टेटींतले एट प्रेझेंट फाटले पॉलिटिकल सगळे वेगवेगळे विशय तितून मागीर जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स येयल्यो, फुडले येवपी ज्यो म्युन्सिपालिटीच्यो इलेक्शन्स आनी तेज्या फुडल्या इलेक्शनची तयारी हेजेर डिस्कशन्स जाली. आनी स्पेशली स्टेटींतले वेरियस इश्यूज जे रिलेटेड टू द सेंटर्स आसात, वेगवेगळे विशय त्या सगळ्या विशयाचेर डिस्कशन जाली. स्पेशली द मायनींग आनी वेगवेगळे बाकीचे विशय हाज्या रिलेटेड आसलेली ते डिस्कशन जाले. स्टेटींत वेरियस प्रोजेक्ट्स चालू आसा, त्या संदर्भातले प्रोजेक्ट्स खंय खंय होल्ड जाल्या, कितें जाल्यार तेजे फंडिंग्स येवपाच्या संदर्भात ते डिस्कशन जाली. एक म्हणजे माननीय होम मिनिस्टर ही शोन पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स फॉर ऑल, म्हणजे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आसतले किंवा फंड्स खंयसर आमचे होल्ड जावन उरल्या त्या सँक्शन करण्याच्या संदर्भातले माझे सगळ्यांचे डिस्कशन त्यांच्या बरोबर जालें आनी एक पॉझिटिव्ह हातूंतल्यान की जाता तितके बेगीन सगळे विशय सुटावे जातले. थोडेशे जालेय बी. डेफिनेटली आमी जाय ती वेगवेगळे ज्यो डिमांड्सूय केल्या म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन त्यो फुलफील जावपा खातीर वेगवेगळे विशय अशे इन डिटेलान म्हणजे गव्हर्नन्स आनी पॉलिटिकल ह्या दोनूय विशयाचेर तेंच्या कडेन वेगवेगळे डिस्कशन्स जाले. ओके, मायनिंगाचें स्पेशल कितें जालें? मायनिंगाचे एक्चुली वी आर वेटिंग फॉर दीस डेट. एक्चुली 21 तारखेच्या डेटीचे आमी पयलीं वेट करता. ताज्या उपरांत म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी जे प्रपोजल दिला तेजेर परत एकदा डिस्कशन जातलें. वी आर लुकिंग सो 21 तारखेची डेट्स जी आसा पळय तेजेर पयलीं एकदा फायनल डिसिजन कितें जाता तें पळोवन नेक्स्ट वील गो अहेड. मेळावळीचेर BJP प्रेसिडेंटान म्हटलां की आमी CMाक सांगतले की थंय वचूं नाका म्हणून. विशय तसो ना. विशय कसो आसा, हांव मुख्यमंत्री म्हणून एकदां गेलो, तेंच्या कडेन डिस्कशन्स केलें. ओके, हे डिस्कशन्स केल्या उपरांत आतां पॉझिटिव्ह हांव तेन्नाच तेंच्या कडेन तांकां हांगा वचून हांवें डिस्कशन्स केले. हांगा वचून डिस्कशन्स केल्या उपरांत तांच्या म्हणल्यार हांव थंय यो म्हणून. कारण हांवें जे डिस्कशन्स केले ते ओपन फोरमाचेर आसा. म्हणजे तांकां ज्या पद्दतीच्यो ऑफर्स दिल्यो, ज्या पद्दतीचें तांकां समजून सांगलें, सगळ्यो गजाली. बेजीक तर आमचें म्हणणें आसलें पयलीं सर्वे तरी करपाक जाय. तो सर्वे करपाक गेल्ल्या खातीर म्हाका दिसता पुलिसांक ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी म्हणजे तेंचो जर शार्प म्हणजे कोयतो घेवन ताका एकट्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक तेंच्यांनी हात कट केला, ताका 21 स्टीच पडल्या. दुसऱ्या एकट्याच्या कोणाच्या पांयाक लागल्या, कोणाच्या तोणके फाटीर लागल्या, कोणाच्या तकलेर लागल्या. अशा 3 जाणांक तरी म्हाका दिसता बारीक खर्च म्हणजे इवन दो बिचोले पिया ही इंजर्ड, म्हणजे तेज्या हाताचेर तोणको बसलो, ताका ब्लड येयलें. म्हणजे जरी स्टिचीस ना गेले की अशा पद्दतीन मारप, परत तांच्यांनी मसाल्याचें उदक काडून दोळ्यान मारप, ही वृत्ती जी आसा पळय ह्या पद्दतीची हें जें आहा ती म्हाका दिसता गोंयकारां कडेन अशा पद्दतीची वृत्ती आसची न्ही. आमी जेन्ना बसून डिस्कशन करपाक तयार आहा. हांव एकदां न्ही तर तेंच्या कडेन म्हाका दिसता हांव 3 फावटी बसलो. अनऑफिशियली तांकां हांवें 2दा आपयलें. 2दाय ते सांखळे डिस्कशनाक गेले. हांव थंयसर गेलो, हांवें थंयसरूय तेंच्या कडेन डिस्कशन केलें. थंयसरूय हांव तांकां सांगून आतां जर अशी परिस्थिती आयली की ते मानीच ना आनी तुमकां आपयता ते म्हणटा तुमीच या म्हणून, तांच्यांनी येवचें न्ही रे. उस्कारूय तेंच सांगताले म्हाका, हांवूच यो म्हणून. उस्कार येयले न्ही रे. उस्कार येवन डिस्कस सुटलो न्ही विशय उस्कारांचो. आनी एक सांगलें तेंच्यांनी की काही NGOज तांकां हें करता म्हणून, बरोबर आहे. इन्सायट करता. हय, NGO आनी पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसा पळय न्ही तो पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न करता. राज्याच्या विकासाचो विशय म्हाका दिसता हो पॉलिटिकल पार्टींनी बी लक्षांत दवरून फुडें वचपाक जाय. NGO तर पडले न्ही. NGO सगळ्या गोश्टी बंद उडोवपा खातीर आसा हांगासर. ज्यो गोश्टी बंद कश्यो पडटल्यो, राज्याच्या विकास डेव्हलपमेंट ही फाटी कशी पडटली, इतकेच NGO पळयता. कितें एक्शन बी घेतले NGOचेर बी? NGOचेर एक्शन हांव कितें घेतलो? NGOच एक्शन वेगवेगळे केसी आमचेर फायल करीत आसा. एटलिस्ट म्हाका दिसता पब्लिकांनी निदान NGOक समजोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर तेंच्यांनी बी हेच्या NGOच्या भानगडींनी पडचें न्हू, इतकेंच म्हाका सांगून दिसता. थंय ग्रावंड हें पळयलें न्हू मेळावळीचेर, तर मातशी नक्सल टायप बिहेवियर हांव तशें म्हणचो ना. पूण ते अपियर जाता की हे फुडें तशें ड्रॅग जाल्यार ते त्या लेवलाचेर वयतले काय कितें, तो पर्यंत ते स्टॉप करपाक जाय. काही जाण जे आहा पळय ताका इन्स्टिगेट करता, काही जाण तशा पद्दतीन, बट शेवटी ते आमचेच म्हणजे गोंयकार आमचेच भाव भयणी आसा. खंय तरी तांकां राग आयला आसतलो, साहजीक आसा. कारण सरकारची जमीन इतकी वर्सां जी आसा पळय न्ही, म्हणजे थंयसरल्यो फक्त 17च फॅमिली कडेन ती जमीन आसा, पुराय गांवा कडेन ना. ते खंय तरी विशय जो आसा हो वेगळ्या गांवा कडेन तो कोरिलेट करता. आमी तर म्हणटा 17 फॅमिलीच्या ऐवजी सगळ्या गांवांतल्या लोकांक बेनिफीट जातलो अशा पद्दतीचो प्रकल्प आमी हाडटा. हो तेंच्यांनी समजून घेवपाक जाय. उलोवपा खातीर डिस्कशन्स जे आसा अजुनूय ओपन आसा. ताजेर म्हाका काल पळय तेच्यांनी फोन केल्लो, येता अशें म्हणटाले, पण कोण तरी तांकां मदींच परत फोंडे घालता, वचूं नाका म्हणून.
म्हाका दिसता तेंच्यांनी येवपाक जाय, डिस्कशन करपाक जाय, विशय सुटावो जाय. सर तुम्ही संजीवनीचे उदाहरण दिले. संजीवनीचो विषय सुटावो करतना बाबू कवळेकरान मेजर रोल प्ले केल्लो. तसो वाळपयचो आमदार ह्या IITच्या विशयान खंय तरी कमी पडटा सोडोवपा अशें दिसता तुमकां? पळय कशें आसा सांगता, म्हणजे प्रत्येक विशय हें करता आसतना म्हणजे तांच्यांनी इनिशियल स्टेजीचेर तांकां समजून सांगपाचोय प्रयत्न केलो. आतां ते जर आयकनासत जाल्यार तांच्यांनी म्हटलां की बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर आनी बींग अ CM हांव विशय हँडल करतो, त्या खातीर हांवें तांकां आफोवन घेतलें. हांवें तेचे कडेन उलोवपाक सुरू केलां. सगळे कडेन म्हाका दिसता ते म्हाजे कडेन डायरेक्टूय बी उलयता. डायरेक्ट येवन कांय हरकत ना. हांव मुख्यमंत्री आहा तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन उलयतां. सगळ्यां कडेन येवन तेंच्यांनी उलोवचें अशें पण म्हाका 2 दिसता. दीस जाल्यार डिमार्केशनाचें काम कंटिन्यू करपाक मेळना गव्हर्मेंटाक. पण आमचे थंयसर स्टाफ वचून येता. बेजीक आयडिया थंयसली जी आसा पळय डिमार्केशनचोय स्टाफ थंय वता. बट तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन म्हणजे जंगलान रावन खंय तरी गुणे मारप हें मारप हे प्रवृत्तींतल्यान भायर येवचें, ओपन डिस्कशनाक येवचें. अजुनूय आमच्या डिस्कशनाची तयारी. सर अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन घातला, तितून कांय अशीं भुरगीं आहा तेंचेरूय ती घातल्या. सो तेचेर तुमी परत फेरविचार करता? म्हाका दिसना भुरग्यांचेर घालूंक ना कोणी. जे व्हिडिओचेर जे लोक दिसता तेंच्यांनी पर्टिक्युलरली गुणे मारल्या आनी कितें केल्या पळय न्हय हांचेर घातलेलें आसा. बट तुमी तेजेर रिथिंक करतले अशें जालां जाल्यार? एकदां तेंच्यांनी ओपन डिस्कशनाक तरी येवपाक जाय न्ही रे. सर वेलिंगकर सरान सांगला की दीस इज अ कॉन्स्पिरसी बाय BJP. हे पळय तितूर हांव खंयसरूच म्हाका दिसता ताका कोणी थंय वचूंक लायल्लो तो. पूण थंय वचून जर लोक इन्स्टिगेट करपाक लागले ओके जाल्यार अशा पद्दतीचें योग्य न्ही न्ही. ओके आयज मिटिंगेक कसो फाटो लायल्लो आयज तुमी? तुमी आयज meeting- कितें जालें? हांव रुटीन डेलीच मिटींग घेता. म्हणून तुका आज हांवें सेक्रेटरेटान मिटींग घेतल्या म्हणून तुमकां हांव 10 मिटींग आसा अशें दिसता. ह्यो मिटींगी हांव एक तर बंगल्यार घेता नाल्यार पर्यटनान घेता. पण आयज आनी हांव ठरयलें की हांव सेक्रेटरेटान बसतलो म्हणून. ही रुटीन मिटींग आसा. रुटीन पयलीं फायनान्साची मिटींग जाली. फायनान्साच्या मिटींगेत पयले फावटी म्हणजे सगळी डिपार्टमेंट्स अशी तितूर RXL प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जेंकां आमी जवळपास 30 मार्च 2020 पर्यंत बिलां क्लियर केली. आतां फुडली आमी एप्रील, मे आनी जून म्हणजे जून 2020 पर्यंत बिलां पेमेंट करता फुडली. म्हणजे लोकांची हार्डली 3 म्हयन्याची बिल 4 म्हयन्याची बिलां उरतली. फुडल्या फ्रायडे पर्यंत आमी एप्रील, मे आनी जून 2020 पर्यंत सगळीं बिलां जी आसा बिलां कसली? म्हणजे जी कॉन्ट्रॅक्टरांची पेंडींग बिलां जी आसा पळय ही कॉन्ट्रॅक्टरांची सगळ्यांची पेंडींग बिलां ही सगळी पेमेंट्स करता. तेज्याच बरोबर सेंट्रल सॅक्टर स्कीम, गव्हर्मेंट सॅक्टर स्कीम एक बरी गजाल आज की आमकां जो ट्रायबल रिसर्च सेंटर सँक्शन जावपाचो आसलो. आज आमकां तो ट्रायबल रिसर्च सेंटर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सँक्शन केलो वीच वी आर सेटींग अप एट अ सांगे ज्या भागात चडांत चड ट्रायबल आसा. हांगासर आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर हो सेटअप करता. त्याच बरोबर आमी स्वयंपूर्ण गोंय अजून कशा बऱ्या पद्दतीन फुडें व्हरपाचें हाज्या खातीर आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटच्यो स्कीम हाडपा खातीर एजन्सीज एम्पॅनल करपाचें ठरयलां. म्हणजे तेज्यो एजन्सीज एम्पॅनलमेंट करपा खातीर मंगळार पर्यंत आमी एडवर्टायजमेंट काडटा. दोज आर द एजन्सीज वर्कींग वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दे कॅन इम्प्लिमेंट द स्किम्स वीथ दीस जेणे करून मॅक्झिमम गव्हर्मेंट स्कीम वापरून स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट सकयल्या लोकां पर्यंत पावपाक आमी कार्यरत आसा. ओके. आनी तुमकां स्टेट इलेक्शन कमिशन मेळपाक तुमी डेट सजेस्ट केल्या म्युन्सिपालिटी इलेक्शन? सर रुटीन म्हणजे कशें आसलें CCP इलेक्शन्स आनी म्युन्सिपालिटी इलेक्शन्स ह्या दोनूय म्हणजे डेटी CCPचोय टर्म सोंपता. ताजेर डिस्कशन्स करपा खातीर ते हांगासर वांगडा आयले घेवपाक की त्यो इलेक्शन्स वांगडा जावची. परत कोड लागचो न्ही कारण आमकां थोडो स्प्रेड उरला जाल्यार त्यो वांगडाच घेवची हाजेर डिस्कशन आशिल्लें. अजून डेट सजेस्ट जावंक ना बट तरी सुद्दां फुडलें डिस्कशन जें आसा तांकां डेट कळयली वयतली ते डिक्लेअर करतले. रेव्हेन्यूची बी मिटींग आसली आनी रेव्हेन्यू कलेक्शनाचेर? रेव्हेन्यू कलेक्शनची मिटींग चालू आसा. अजून मायनींग डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट PWD हाज्यो उरल्या. त्यो तेज्या पयलीं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ज्यो तिनूय ज्यो आसा पळय ह्या डिपार्टमेंटाच्यो मिटींग्स जातल्यो. थँक्यू. थँक्यू.